सनबर्नावेल्यान सरकाराचे शाब्दीक गैर पेटला। सत्ताधारी आमदारांक पोरू सनबर्नाचे फुकट पास दिल्ले म्हूण आरोप केल्ल्यान मुख्यमंत्री पर्रीकारान सनबर्नाच्या आयोजकांकडच्यान माफी मागल्या। सोमारा ताणें कांदोळे वचून सनबर्नाची सुवात पळयली। आमदार मायकल लोबो बरोबर आशिल्लो। अजाप म्हणल्यार पर्यटन मंत्र्याक मात बरोबर व्हेलो ना। कांदोळे सनबर्न कशेंच करपाक दिवचो ना म्हूण पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारांनी परत स्पष्ट केलां। एक्सप्लेनेशन आलेलं नाही। त्यांनी वाईल्ड एलिगेशन्स केलेली आहे गेल्या वर्षी। वाईल्ड एलिगेशन म्हणजे मला माहित आहे, मी ईमेल त्यांचे बघितलेले आहे। दोज वाईल्ड एलिगेशन दे विल हॅव टू ईदर सबस्टॅन्शिएट। आय डोंट माइंड, आय विल टेक लीगल एक्शन इफ दे सबस्टॅन्शिएट समवन टूक ब्राइब फ्रॉम देम। आय विल डेफिनेटली टेक अ लीगल एक्शन और दे शुड से सॉरी फॉर दॅट। कसिनोकडच्यान सरकाराक येता ती येणावळ कशी तरी बंद जावची म्हूण काँग्रेसीचो खटाटोप चल्ला असो मुख्यमंत्र्याचो आरोप। देर आर सम पीपल हू ट्राय अँड वर्क आउट इन सच अ वे दॅट ह्या सरकाराक मेळणारो पयसो कसो तरी थारावप। कॅसिनो दिले कोणें? प्रताप सिंग राणान, रवी नायकान, दिगंबर कामतीन आनी वो सारदीन। बॉब मारतात कोण? तेच। पैसे घाले कोणें? ह्या 4 जाणांनी पैसे घाले वेगवेगळ्या पद्दतीन। कॅसिनो उलट हांवें कमी केले। जे पळय कितें 150 कोटी रुपया गव्हर्मेंट येता ते फाल्यांच बंद जावचे म्हणून तो कोर्टान सुद्दां गेलो काँग्रेसचो। आनी कितें हे लायला कोर्टाक पेपर ते 2009तले लायले। सनबर्नाचेर मुख्यमंत्र्यान घेतिल्ले भुमिकेक मायकल लोबोनय तेंको दिला। जर तो जागो घेत आनी सीएमान जे सांगला तेणें एपॉलॉजी म्हणूंक जाय, कित्याक जर तेणें खऱ्यांनीच म्हटलां की जे एलिगेशन तेणें केल्या की आपणे पयशे दिले वो पासीस दिले इतले दिले, जर तो प्रूव करता जाल्यार वी आर एट फॉल्ट। इफ नॉट देन ही शूड एपॉलॉजाइज एंड टेक बॅक हिज वर्ड एंड देन द गव्हर्मेंट विल थिंक ऑफ कन्सिडरिंग हिज प्रपोजल इन कन्सल्टेशन विथ ऑनरेबल मिनिस्टर फॉर ट्युरिझम। कांदोळे सनबर्न करप कशीच परवडपाची ना। सरकार ती थंय जावंक दिवचो ना अशी शिटकावणी पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान परत दिल्या। आयज सुद्दां म्हजो तो स्टँड आसा की कांदोळेच्या जाग्यार जो प्लेस आसा, वेन्यू आसा, त्या जाग्यार सनबर्न घेवप हें फिजिबल ना। इतक्याकूच लागून तेका जोडणारे जे रस्ते आसात हे रस्ते एकदम बारीक आसा। प्रुडंटा खातीर कांदोळेच्यान श्याम सुंदर फट्टे, पणजेच्यान रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस। सनबर्ना सारकेले पर्यटन उत्सव गोंयच्यान भायर व्हरपा खातीर कांय विदेशी लॉबी वावुरतात असो दावो सरकारान केला। ॲडव्होकेट जनरलान सोमारा सनबर्नावेले एके याचिकेचेर सुनावणे वेळार हायकोर्टात हें उलोवन दाखयलें। फाटलीं 6 वर्सां सनबर्न जाता ती सुवात ना बांदकाम दर्यादेग वाठारांत पडटा। ते विशीं केशी 3 म्हयन्यांत निकालात काडपाचो आदेश हायकोर्टान CZMAक दिला। गोंयची अर्थवेवस्था पर्यटन वेवसायाचेर निंबून आसा असो दावो ॲडव्होकेट जनरल आत्माराम नाडकर्णीन सोमारा हायकोर्टांत केलो। सनबर्न सारख्या संगीत महोत्सवाक लागून देशी आनी विदेशी पर्यटक व्हडा प्रमाणांत गोंयांत येतात। थायलंडा सारखे देश गोंयांत जावपी सनबर्न पार्टी आपणाच्या देशांत व्हरूंक पळयतात अशेंय ॲडव्होकेट जनरलान कोर्टाक सांगलें। सगळे कायदे आनी नेम पाळूनच सरकार संगीत महोत्सव घडोवन हाडटले अशें उतर ॲडव्होकेट जनरलान दिलें। पार्टी चालू आसतना आवाजाचें प्रदूशण जावचें न्हय म्हूण प्रदूशण नियंत्रण मंडळाचे अधिकारी आनी गुंवळी वखदांचो वापर जावचो न्हय म्हूण एंटी नार्कोटिक्स विभागाचे पुलीस 24 वरां पाळत दवरतात अशेंय ॲडव्होकेट जनरलान कोर्टाक सांगलें। सनबर्न पार्टी सुवाती विशीं चालू आशिल्ल्या केसींची सुनावणी 3 म्हयन्यां भितर पुराय करपाचो आदेश हायकोर्टान गोवा कोस्टल झोन मॅनेजमेंट ऑथॉरिटीक दिला। सनबर्न पार्टी जातात ते सुवातीत ZRZ नेमा प्रमाण बांदकामां करूंक बंदी आसा, मात दर वर्सा ह्या सुवातीचेर बांदकामां करतात अशें अर्जदाराचें म्हणणें आसा। प्रुडंटा खातीर मुकेश कुमार। अंदू 90% शेक अणभवी शेकवाल्यांक जाल्यार 10% 3 वर्सां परस उणो अणभव आशिल्ल्या लोकांक दितले। गोंयचें शेक धोरण जाहीर जालां। मंगळारा तें अधिसुचीत जातलें। पर्यटन मंत्री दिलीप परोळेकारान हें मिडियाक सांगलें। वी डिसायडेड 90-10 90% जे शेक आसा हे शेक 3 वर्सां आनी वयर एक्सपिरियन्स ज्या लोकांक आसा तितक्यांक 90% मेळटले, दे कॅन एप्लाय। आनी 10% जे शेक आसा हे फ्रेशर आनी 3 वर्सां सकयलो जो एक्सपिरियन्स आसा हांकां 10% राखून थेयल्या। त्या प्रमाणे फाल्यां एडवर्टीज येता त्या प्रमाणे आमचे जे गोंयकार भाव आसा तेंच्यांनी एप्लिकेशन करचें। शेकवाल्यांनी सरकाराच्या शेक धोरणांतले कांय तरतुदींक विरोध केल्लो। 3 वर्सां खातीर शेक लायसन दिवचें न्ही अशें शेकवाले म्हणटात, मात सरकारान ही तरतूद फाटीं घेवंक ना।
अणभवी शेकवाले आणि नव्या शेकवाल्यांचे विभागणीचे प्रमाण बदलचे ही मागणी मात सरकारान मान्य केली. रिपोर्टर महेश गाडी आणि व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस प्रुडंटा खातीर. गोंय विधानसभेन खासा दर्जा खातीर मानून घेतिल्ले विधेयकाची मांडणी चुकल्या असो दावो राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान केला. गोंयाक खासा दर्जो दिवपाची मागणी आपणे केली तेन्ना भाजपान तेंको दिवपाचो सोडून आपल्याचेर टिका केली. खासा दर्जा खातीर राज्यसभेत आपणे विधेयक मांडले तेन्ना गोंय भाजपान आपल्या वांगड्यांक विधेयकाक तेंको दिवंक सांगपाक जाय आशिल्लें असोय मुद्दो शांताराम नायकान काडला. गोंयाक खासा दर्जो दिवचो म्हूण मागणी करपी खाजगी विधेयक राज्यसभा खासदार शांताराम नायकान राज्यसभेत मांडिल्ले. हे विधेयक केंद्र सरकारान भायर मारले. गृह राज्यमंत्री RPN सिंगान ते मानून घेतले ना. शांताराम म्हणटा तेको मागूंक तो भाजपा कडेन वचचो ना, भाजपान स्वताच ते करचे. गोंयाक खासा दर्जो मेळपाची शक्यताय अजूनय आसा. I am a Congress MP. I would not like to go begging with BJP MPs, please come and participate. Why should I do it? I have no reason to do it. I will put my resolution and that list of business of the day comes to the houses of each MP in the morning. Besides, it is put on the website of the Rajya Sabha previous day. So everything is known to all MPs in advance. If BJP as a party did not instruct their party men to participate in this discussion, it's not my fault. एप्रिलात गोंय विधानसभेत गोंयाक खासा दर्जो मेळचो म्हूण विधेयक मानून घेतिल्ले. शांताराम म्हणटा हे विधेयकाची मांडणी सारकी ना. The resolution moved was also not properly worded for the central government to get an idea as to what the Goa government wants. Even in future they have to explain it. प्रुडंटा खातीर रिपोर्टर महेश गाडी वांगडा व्हिडिओ जर्नलिस्ट चेतन गवस. घेऊ एक व्यावसायिक विसव.